धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू इकरां बराबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलोयलो. जुदेवानो आनी जेरुसल्यांत वस्तीक आसलोल्यानो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. देवान तुमचे मोदें नाजरेचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोरयां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे पोरमाणे सगळे आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समोर्त नासलोल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवसेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत पुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोर्ती. भावां भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रीन सांगूं येता की दावीद आमचो परजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थीच्या एकल्याक आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी परगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत पुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवसायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक
फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाची सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. उद्गार. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्यो ओस्तोऱ्यो भियोन आनी व्हड खुशालकायेन ओगोत मोडिनासतना सोमादी सोरशिल्ल्यो कोडसोरून धांवाधावी ताच्या शिसांक कुळीत करूंक गेल्यो. आनी ओचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सोरपटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भियो नाकांत. वचून म्हज्या भावांक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतोच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलेंय मुखेल यादनिकांक कळीत केलें. आनी जाणट्यां बराबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयां घेवन गेले. आनी हें बी राजपालाचे कानार पडत आमी ताका समजायतल्यो आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतल्यो. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलेले पोरमोणे केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.